Jesu Krista Undiaru palipunasya Namo Namo Sudwondara Sakramentatam Karakcha Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunasya Namo Namo Sulhundara Sakramentatam Karakcha Surgi Sudeudo Amka Melo Raulai Surgi Sudeudo Amka Melo Raulai Dipon Lipon Tuwe Undia Cherup Getlai Lipon Lipon Tuwe Undia Cherup Unia wainariu tua cengkan zatai Unia wainariu tua cengkan zatai Amcha mogan bor tuka stun semol pitai Amcha mogan borun tukas tu samarpitai Namo Namo Jesu Krista Undiaru palipunasya Namo Namo Sulhundara Sakramentatam Karakcha Chin sugdug dukkha sanggong ailyam Chin sugdug dukkha sanggong ailyam Tuche ton busuon asyung anggaraulyan Tuche ton busuon asyung anggaraulyan Ye Jesu ye amka melo tu ye Ye Jesu ye amka melo tu ye तुझे कृपेचे धैन्या पंढार घेऊन ये तुझे कृपेचे धैन्या पंढार घेऊन ये नमो नमो येशू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनास्या नमो नमो सर्वंदारा Sacramentatam Karakcha Lagi sertau somya saktau tuji gorsa Lagi sertau
सोम्या saktaw तुझी कोडसार तुझे संगी राव विसरता जिनिये कोडसार तुझे संगी राव विसरता जिनिये कोडसार संतोषाताव आम्ही घेऊ तुझे दर्शन संतोषाताव आम्ही घेऊ तुझे दर्शन साक्षी तुका तुझ्या पवित्रत्व साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाने बोलाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंता तमकाराच्या नमो नमो जेजू ख्रिस्ता पुण्या रूपाने बोलाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रमेंता तमकाराच्या Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Argan tuka sumyanjizo, aklap tuka sumyanjizo, sati tuka sumyanjizo, aradan tuka sumyanjizo, man tuka sumyanjizo, avartan tuka sumyanjizo. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे उपरांत में मना समया जेसु आइसोवोदिस तुवे मका फवकेल्याक तुका अर्गां दिता या बो पवित्र सक्रमेंतांत गुंड्याच्या रूपाकाल तू करोस हजारासाय देखून तुका अर्गां दिता मका एक कुटाम बोरिजिनी फोव केल्ल्या खातीर तुका वर्गां दिता म्हज्या कुटुंबांत आवय बापय भाव भयणी भुरगीं बाळां प्रायस्त वडेलां कुटुंबादारां सैरीं दैरीं फोव केल्ल्या खातीर तुका वर्गां दिता म्हजे सगळे जिणेंत म्हजे सवे आसून म्हज्या सुखांत तशें दुखांत भलायकेंत तशें पिडेंत बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत तूं आसलेल्या खातीर तुका वर्गां दिता पिडे शिडेतां कश्टान वरांतां वायट वडण्यांतां म्हाका पयस दवरलेल्या खातीर तुका वर्गां दिता म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें फावो आसलेलें तुवें दया केल्ल्या खातीर तुका वर्गां दिता अर्गां तुका सुमया जेजू ओगलाप तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू
वंदन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू नमन तुका सुमया जेजू नमन तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमया जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू मान तुका सुमया जेजू मान तुका सुमयान जेजू नमस्कार तुका सुमया जेजू नमस्कार तुका सुमयान जेजू स्तुति तुका सुमया जेजू पदवी तुका सुमयान जेजू वकणी तुका सुमया जेजू वाकणी तुका सुमयान जेजू हर्षिताऊं तुका सुमया जेजू हर्षितां तुका सुमयान जेजू वर्णिताऊं तुका सुमया जेजू वर्णितां तुका सुमयान जेजू दिन वस्ताऊं तुका सुमया जेजू दिन वस्तां तुका सुमयान जेजू न वार्ताऊं तुका सुमया जेजू वर्तां तुका सुमयान जेजू प्रणिफा तुका सुमया जेजू प्रणिपात तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आमचे फुडें आसलेल्या सुमयाक आमी आमच्या जाग्यार तावनस नमस्कार करुया आमचो मान ताका पाठोवया तो आमचो त्रिएक देव म्हूण वळखून घेवन ह्या वेळार ये देव बापा तूं सर्गींच्या म्हणलें गीत आमी गावया देव आमचो आमचे मदें आसा इमॅन्युएल आमकां राखता आमकां सांबाळता ह्या देवाक आमी मान करुया आमचें समर्पण आमी करुया बापा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवन आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia,
हालेलुया 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 तुझ्या लागी आम्ही आयले हांव सम्या तुजो आदार स्तुती तुका सम्यांचेजो आराधना तुका सम्यांचेजो तू आमचो तुका सम्यांचेजो पदवी तुका सम्यांचेजो मानून घेऊन तुझ्या मुखार आम्ही आयले हालेलुया हालेलुया तुझे हालेलुया आशीर्वाद जोडच्या हालेलुया आयल्या हालेलुया आमचे म्हणले या संसारात कितें हालेलुया हालेलुया तुवें दिल्ले आमचे जिवीत सेक वर्तें देणे आमच्या जिणेंतले गणितां भेटलेले मनशां हे सगळे तुजें दायज म्हूण वळखून घेवन सम्या तुज्या लागीं आयल्या तूं आमचो आसरो तूं आमचो देव तूं आमचो रचणार आनी सडवणदार म्हणल्यार वळखून तुका मान बागावंक आमी आयल्या हांव सम्या तुज्या कृपेन तूं आमकां बर तुज्या मोगान तूं आमकां बर तुज्या जिवितान तूं आमकां बर सम्या आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन आमचे समर्पिता. सर आमी बसूया. आमी हांगासर कसली बसका उबे रावचें दिंबेगालचें आमी करी येता. तुमचेर सोडलें थोडी तुमी प्रायस्तां आसात, थोड्यांक कस जातात, देखून हांगासर दिंबेगाला उबे रावा म्हूण सांगना हांव. तें पूण सांगतना आमी सांगूंक आसा, पूण तुमचे बसका तुमीच सांबाळची. आमकां गरजेचें सम्या मुखार आमी आसा. तो आमकां राखता, तो समसो बरवसो. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा ह्या सम्यान आमकां बरवसो दिला. तो आमचे मदें आसल्यान आमी हांगासर आसा. देखूनच थोडो वेळ तुमी हांगासर दिवंक सम्या मुखार आयल्यात. तुमच्या वेळाक तुमी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक जेजू तुमकां हस्सू सोमी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरता. आमी सम्याक आमचो बरवसो म्हूण घेतला. देखून आमची जबाब जावं दी. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. तूंच म्हजो बरवसो. आयचो वो दीस तुवें म्हाका दिलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. ह्या पूर्ण शेताक तुवें म्हाका हाडलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. वो वर्तो दीस तुवें म्हाका फोव केलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. हांगासर आराधन करचें भाग तुवें म्हाका फोव केलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हाका हे कुटाम तुवें दिलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. आमच्या कुटुंबाचे सांदे तुवें म्हाका दया केल्याय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. गांवांत परगांवांत पयसचे सांदे तुवें म्हाका दिल्याय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हाका दिसपडतें खाण जेवण तूं दया करताय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हज्या कश्टांनी तूं म्हाका मजत दिताय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हज्या आकांताच्या वेळार तूं म्हजे सवय आसाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. पातकी हांव तरी तूं म्हाका बक्षाने दिताय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. इतली वर्सांची जिणी तुवें म्हाका फोव केल्याय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हजे खातीर तुवें आपलो जीव सॅक्रिफीस केलाय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. सर म्हाका म्हजी भाव भयणी कुमो करूंक म्हाका तुवें मजत केल्याय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. हर एका तरान तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळताय. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. तूं सम्या बरवसो. तूं सम्या भद्रासरो. रक्षक तूं धैर्य दिवचो. जीन येजूचा जय दिवचो. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. हांव पातकांत पडल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. जिणेची दिशा म्हाका कळीत नासल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. म्हज्या जिवितान नेणारे हांव जाल्ल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. कितें सारकें न्ही म्हूण म्हाका कळीत नासल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. हेरांनी म्हाका सांडून घाल्ल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो. हेरांत हांव म्हाका दुख दोनी मेळल्या वेळार. सम्या तूंच म्हजो बरवसो.
बरवस हर रितीने म्हाका हेरांतावन इजा मेळिल्ल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस हेरांनी म्हजे विरोध करच्या घुटमळा खातीर सम्यांतून स्मस बरवस जायते फावटी दुस्मणकायेक हांव सांपडलेल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस तूं म्हजी पातकां बक्षिल्ल्यारी बॉक्सांनी लांब लांब उरले खात्री म्हाका लाबणांतल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस जीवगताची चिंतना म्हजे थंय आसली जाल्यार सम्यांतून स्मस बरवस हो संवसारच म्हाका नाका म्हूण भोगलेल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस म्हजी भावंडां कुटुंबदारां म्हजे विरोध रावलेल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस हांवें मागलेले म्हाका मेळनातल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस म्हजे कुशे प्रमाणे म्हाका घडनातल्या वेळार सम्यांतून स्मस बरवस तुन सोम्या बरवसो तुन सोम्या भद्रास्रो रक्षक तू धैर्य दिवसो जिन येसूसा जय दिवसो सोम्या तुस म्हजो बरवसो सम्यांतून स्मस बरवस मोगाळ भाव भयणीनो तुमी हांगासर आयल्यात तुमची काळजां तुमची मनां जिजू जाणा जाल्यार तुज्या तोंडांतान उसारलें थोडे फावटी हेरांकी बऱ्याक पडटा आमकां एकामेकाक करपा दिता देखून तुमच्या जाग्यार तावणूच तुमी कोणी उसारता जाल्यार तुमचे उले तुमी उसार येता सोम्या तूंच म्हजो बरवसो तुमचे उले तुमी उसार येता सोम्या तूंच म्हजो बरवसो 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 आमी थोड्यो वेळ मौनपणी आमच्या सोम्या लागीं उलोवया तोच आमचो बरवसो आसा त्या उपरांत आमी एक गीत गातले हांव तूंच म्हजो आसरो म्हणलें गीत आनी हें गावच्याकी पयलें आमी मौनपणी थोड्यो वेळ आमचे दोळे धांपून सोम्या मुखार आमी आमच्या काळजां मनांतलीं बोगणां ताच्या लागीं उसारया कित्याक तोच आमचो बरवसो तोच आमचो आसरो तोच आमचो रक्षक तोच आमचो आदार ताचे बिन आमी जियोंक शकना ज्या जिणेंत कितें आमकां फावो केलां तें ताणें आमकां दिल्लें मुखली घडी आमी नेनाव पूण येदो म्हणसर कितें सगळें आमच्या जिणेंत घडलां ताचे वरवीं आमकां घडलां ताचें प्रत्येक योजन आमच्या जिवितांत आसा हें दोळ्या मुखार आमी एक दवरया सोम्याक आमी दिनवासया मौनपणी थोड्यो घडयो सोम्या तूंच म्हजो बरवसो म्हणलें आमच्या उतरांनी मौनपणान ताका आमी सांगया आतां आमी हें गीत गातले हांव आमी सर उबे रावया कोणा उबे रावंक कस आसा तांणी बसून याश येता आनी हें गीत गाता आसतना म्हाकाच सोम्याक आमी समर्पया
आसरो तुस मुसोरा कोंदा तुस मुसो मोकाळी तू मुसो देव तुस मुसो आसरो तुस मुसो राकोंदा तुस मुसो मोकाळी तुस मुसो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेक तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा segunda tus musos shikonda tu musji kedai tus musore tus musos segunda tus musos shikonda tus muji kedai tus musode सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिबेंत तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा Mozo goli, tos mozo buzvanda, tos moji kupi suva, tos mozo dev, tos mozo goli. Tos mozo budzvanda Tos moji gupitsuva
तूच म्हजो देव. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूप पळोवन सोदता, सगळ्या सकते तुझी सेवा करता, आंगा आवासा आंगा आवासा जेजू, आंगा आवासा जेजू, आंगा आवासा जेजू, आंगा आवासा. Hallelujah, 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 hallelujah. तूच म्हजो बरवसो म्हणून घेवन सम्या तुज्या लागीं आमी आयल्या, हांगा आयल्या आमी तुज्या हजेरेंत आमी आसा. तूं म्हजो आसरो आनी तूच म्हजो सडवणदार, तूच म्हजो देव, तूच म्हजो रस्ता. तुजे विने आमी जियोंक शकना. हर एकी तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी वळखून घेता. तुज्या उजवाडा काल आमी जियेता, तुज्या आसरा काल आमी जियेता, तुज्या रक्षणा काल आमी जियोन आसा. तुज्या कृपेन तूं आमकां भर, तुज्या आदारान तूं आमकां भर, तुज्या मजतेन तूं आमकां भर, तुज्या भलायकेन तूं आमकां भर. आमची ते सर्व मागणी निरादे तुका समर्पिल्ले जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दे. तुज्या कृपेन तूं आमकां भर, तुज्या मोगान तूं आमकां भर, तुज्या कृपेन. सर आमी बसूया. बरवसो जाल्लो आमचो समी आमच्या मुखार आसतना तो आमकां पडता, आमकां बळ दिता, घटाय दिता, आमकां सक्तेन तो भरता. हें ताच्यान आमकां आज करूंक जायना. 2000 वर्सां आदीं कुडीन आत्म्यान तो आमचे सवे आसलो. आज येवकारिस्ताद्वारे आमचे सवे आसतना आज आमच्या भाव भयणी मुखार तो आमच्या सवे आसा. देखून आमी ही रीत आतां चलयता, एकामेकाच्या तकलेर हात दवरचे. हें गीत आमी गाता, पावण आत्मरे म्हणलें गीत आमी गातले. पयले पोटी आमी 2 पोटी गावचें तें चरण. उपरांत थंयसर मागणें आसतलें. मागण्या वेळार तुमी दोगां स्त्रियो आसल्यार बऱ्यो, दोगां दादले कुशीन आसल्यार. तुमचो दादलो स्त्री गो बायलां जाल्यार तुमी सांगात अशी येता. आमी एकामेका खातीर मागया, हो एक अवकाश आमकां. देखून दोगां आसचे बरें तुमी पळया. आनी हांव मागणें करता आसतना एकल्यान उबें रावचें आनी एकल्यान तुमचे दोनूय हात त्या भयणीचेर या भावाचेर दवरून मागचें. आनी तें मागणें जाल्या उपरांत सिनाय पर्वत बेट्टा जालें म्हणून तें पयलें चरण आमी गावचें. आमचो भाव डेनीस आमकां कुमो करतलो. आतां ही रीत चलोवचें की पयलें जेजून कितें केल्लें. जेजून हर एका पिडेस्त ताका पडटना तुज्या बावार्थान तूं बरो जाताय, तुज्या बावार्थान तूं बरी जाली. आमचो बावार्थ जेजूचेर आसचो आमकां कृपा दिता, आमकां बावार्थ बळ दिता, आमकां तो बरी भलायकी फावो करता. देखून आमच्या भावान आनी भयणीन आमच्या तकलेर हात दवरतना हे जेजूचे हात म्हूण आमकां मानून घेजे जाल्यार 2 संगती आमकां गरजेच्यो. एक दिन वासणेचें काळीज आनी एक बोक्साणें. दिन वासणेचें काळीज म्हळ्यार कितें, ह्या पुणशेताक आयलें हांव. भगेवंत जो पॉल दुसऱ्याचें पुणशेत, ताचें भगेवंतपण शांतीपण वळखून आमी हांगासर आसा. हांगासर सेवा दिवचे आमचे डिरेक्टर बाप आसात, मनादी बाप एंड्रू आमचो फिरगज येजाक, ताचे खातीर आमी मागया. फादर जेसुदास आमकां डिरेक्टर हांगा, ताचे खातीर आमी मागया.
हांगासर सिस्टरां आसात आमकां मजत करची. आमचो भाऊ देनीस आनी गायन मंडळी आमच्या मदें आसा. ती कोण म्हजे बरी आनी तुजे बरी हांगा आसा आयल्यांक एकामेकाक सेवा दिवचे आसात. आमचो भाऊ देशमन डिसोज हांगासर हें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करता. कितल्या जाणांक आज तें तो संदेश आमचो आराधनाचो पावता. तांचे खातीर आमी आज मागता. ह्या ज्या भावा खातीर आमी मागया. तसो वेळ ताणें दिवन हांगासर आयल्या. आम्हा सर्वां खातीर निस्वार्थ सेवा दिवची. तुमी एकामेकांक हांगासर येता आसतना ही निस्वार्थ सेवा एकामेकाक आमी पावोजे जाल्यार दिन वचण्याचें काळीज एकामेका खातीर देवाक आमी आमचे काळजां उबारया. आनी दुसरें कोणेंय आमकां वायट केलां जाल्यार आमचे दुस्मान आसा जाल्यार आमकां कश्टांची मनशां आसा जाल्यार आमकां जेजून कसो आशिर्वाद दिजे गे आमी तांकां आशिर्वाद मागोवंक जाय. देखून ह्या कोपेला तावन आमी तांकां आशिर्वाद पाटया. कोणीय जावं दी म्हाका दुखयलां म्हाका कश्ट येयलां आमी नेनाव. जेजू की ताच्या कुर्सा वेळार तशें जाल्लें. ताणें म्हणलें इतल्यांत बापा तांचे पथकां बक्षी म्हणलें पूण ते कितें करतात म्हूण ते नेनात. म्हळ्यार कोणें आमकां कश्ट दिलां कोणें आमकां दग दिलां आमच्या जिवितांत तें कितें घेता म्हणलें तो मिस्तेर देवाक मात कळीत आसा. पूण आमकां आमचें काळीज आसूंक जाय दिन वाचण्याचें आनी तांकां बरें मागचें आशिर्वादाचें. देखून एक घडये आमचे दोळे नंपया देवाक आमी दिन वाचया ह्या घडये खातीर. आनी दुसरें कोणाक आमी बगसूंक सकना तांकां एक घडये तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आनी ही रीत चलयतना आमी उबे रावचें पडटलें. कोणा उबें रावंक आसता आनी बसून तशें येता. देखून आतां आमी उबे रावया. पावन आत्मारे गीत आमी गावया. आमचे दोळे आमी दांपया. उबे रावया दोळे आमी दांपया. हात मुखार दवरया. पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. सर्वेस्पर देव आमकां मजत करून दिया वेळार. आमचे दोळे आमी दांपया. आमचे हात मुखार दवरया आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर ह्या वेळार आमी मागया. मरे प्रिया पावना मरे दुबारा भेकबारा मध्यधले दुबारा भेकबारा मध्यधले पावना मरे कृपेच्या आत्म्या बऱ्या भलायकेच्या आत्म्या बरेपणाच्या आत्म्या उजवडाच्या आत्म्या देवोन ये आमच्या गांठ देवोन ये कृपेन तू देवोन ये सर बरेपणान देवोन ये उजवडान तू देवोन ये बऱ्या भलायकेन तू देवोन ये दुबारा भेकबारा आता तुमच्या कुशीन आसल्या एका भावान एका भयणीन बसचें. एकल्यान बसचें आनी एकल्यान उबें रावचें आनी दोनीय हात ह्या भावाचेर आनी भयणीचेर तुमी दवरा. तुमच्या कुशीन आसल्या भयण एकली बसोवन दी एकलो उबें रावून दी. म्हणजे दोनीय हात ह्या भावाचेर ह्या भयणीचेर तुमी दवरा. एकल्यान उबें रावचें एकल्यान बसचें आनी उबें रावल्यांनी आपले दोनीय हात ह्या भावाचे दोनीय हात दवरा. दोनीय हात दवरून मागया आमच्या ह्या भावा आनी भयणी खातीर. आमचे दोळे आमी दांपया. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा ह्या कृपेच्या सगोरा सिनाय पर्वताचेर देवून आयिल्ल्या देवाच्या आत्म्या आपड ह्या भावाक आनी भयणीक येस घडये जेजूचेर देवून आयिल्ल्या देवाच्या आत्म्या पवित्र स्नानावळी कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या मोण्या आनी उलोवचें बरें केल्ल्या बेऱ्या आनी आयकोवचें बरें केल्ल्या आनी खोडकारांक नितळ केल्ल्या तोंट्यांक सरस केल्ल्या देवाच्या आत्म्या आपड ह्या भावाक आनी भयणीक येस घडये एफाता उक्तें जावं दी काळीज आनी मन ह्या भावाचे आनी भयणीचे तुजे थंय. ते वारे वदाळ थांबयलेल्या मेल्ल्यांक जिवेंत केल्ल्या सैतान आनी देवसार सोडयलेल्या ह्या देवाच्या आत्म्या आपड ह्या भावाक आनी भयणीक येस घडये. कितेंय वायट चिंतना उलोवणें कितलेंय वायट करण्यो ह्या भावात आनी भयणी ते आसत हेच घडये पयस करून दीत. एफाता उक्तें जावं दी काळीज आनी मन ह्या भावाचे आनी भयणीचे तुजे थंय.
पवित्रात्म्याच्या कृपेन ताका भर, बऱ्या भलायकेन ताका भर आनी ताच्या कुडींत पवित्रात्म्याची देणी आनी फळां तूं रुता कर. बरो भाव आनी भयण जावन जियोचे भाग ह्या भावाक आनी भयणीक तूं फावो कर. सीनाय बेटदली इळिದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. आता आम्ही सर्व उभे राहूया. पावनात्मने ये देवाच्या पवित्र देवाच्या आत्म्या देवोनी या भावाच्या रण पेन तो देवोनी मोगान तो देवोनी उजवाडान तो देवोनी स्वतःच्या बरेपण. आता अनेका बहिणीन या भावान बसचे, उभे रावल्ल्यान दोन्ही हात ताचेर दवरचे. अनेका भावान या बहिणीन बसचे, दोन्ही हात या भावाचेर आनी बहिणीचेर मागचे. कृपेन आणि पवित्र आत्म्याच्या देण्याच्या फळा खातीर या भावाक आनी बहिणीक आराम मेळ्ळे. सर्गीच्या देवा दयाळ बापा, पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें त्या मोइजेक तुवें नेटयलें त्या सिनाय पर्वतार. आपण या भावाक आनी बहिणीक येस घडये जेजूचेर देवण आयिल्ल्या देवाच्या पवित्र आत्म्या पवित्र स्नाना वेळी कुड्ड्यांक दिश्ट दिल्ल्या, मोन्यांक उलोवचें बरें केल्ल्या, बेऱ्यांक आयकोवचें बरें केल्ल्या, खोडकारांक नितळ केल्ल्या, थोंट्यांनी चलचें बरें केल्ल्या देवाच्या आपण या भावाक आनी बहिणीक उगड तांचे काळीज आनी मोण हे सगळे एफाता उक्ते जावन दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे तुजे थंय वारें वादळ थांबयलेल्या आनी देव सरांक आनी सैतानाक धांवडयलेल्या देवाच्या आत्म्या आपण या भावाक आनी भयणीक हे सगळे काळीज आनी मोण उक्ते जावन दी. कसले वायट चिंतना तांची करण्यो आसा जाल्यार तांचे उतराण ते आसा जाल्यार हे सगळे पयस सरून दी. पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आनी फळांनी या भावाक आनी भयणीक तूं बर, बरी भलायकी तांकां लाभय, मोतीक समाधान दी आनी सर तरेचें बरेपण या भावाक आनी भयणीक हे सगळे तूं फावय. एफाता उक्ते जावन दी काळीज आनी मोण या भावाचे आनी भयणीचे. ಸಿಂಹವಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. सर आम्ही उभे राहूया आता. पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे मोगान तू देवोनी कृपेन तू देवोनी बरे भलायकी उजवाडान तू देवोनी बरेपणान तू देवोनी ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah, 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 hallelujah.
सोम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक दिंबे मोडया आनी सांगतास ह्या वेळार सोम्याचो आशिर्वाद सर भाव भयणींक आमच्या दुस्मानांक जावं दी आमकां कश्टिल्ल्यांक जावं दी प्रायस्त भाव भयणींक पिडेस्त भाव भयणींक सर्वांचेर वो देवाचो आशिर्वाद आमी मागया तर आमी गव्यांक घेत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता सश्टाक नमन करुया उर्विल्या त्या कृपा कोरला नव्यो रिती आदया सलबोन वेचान अस्कत विश्व्या बावार्थाचे फळ दिव्या जशें बापा तशें पुता उल्हासानी स्तुती जावं उर्वी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान सिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समक समी आवडटा ये सोम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. मोगाच्यानो आराधन करून जेजूचे आशिर्वादा आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत आमी जोन घेतल्या आनी आतां त्याच जेजूक आमच्या काळजां स्विकार करूंक आमची काळजां मनां आयती करता आसतना मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करता आसतना मिसाची इरादे वाचूं सांगता अर्गा जावन फेस्त मेस्तिता क्लारा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो गरच्या आल्माक मेस्तिता नॅन्सी साजी बचपे अर्गा मिस्दा जिसिंता वेगास बंटवाळ अर्गा मिस्दा निकिता पिंटो पेरमुदे प्रत्येक तेसवा खातीर मागून मिस्तिता रोशन पिंटो पेरमुदे गरच्या आल्माक मिस्तिता सतीश प्रमिळा फर्नांडीस लोड्स वाडो देवादीन जॉन पावलीन लोबाच्या आत्म्याक मेस्तिता मेलविन शालेट प्रमिळा लोबो लोड्स वाडो हेनरी डिसोजाच्या आत्म्याक मेस्तिता आयरीन डिसोजा नेकुटाम सान जुआ वाडो घरच्या आल्माक मेस्तिता रुबन डिसोजा सान जुआ वाडो प्रत्येक इराद्या खातीर मागून मेस्तिता लाविना पेरेस नित्यधर वाडो आपल्या जल्मा दिसा संदर्भी फेस्त मेस्तिता फ्रांसीस पिंटो देरे बायल आमच्या इराद्या पासून सांगतास आयच्या दिसा मुर्दाम दिल्ले आसात नातालिया सिसिलिया लोबो सान जुआ वाडो फ्लोरिन डिसोजा जेजूच्या काळजा वाडो डेल्फिन सिक्वेरा वेलांकनी वाडो आमच्या गरजा पासून आमच्या इराद्या पासून
आमच्या भावा बहिणीच्या प्रत्येक तेसावापासून ह्या मिसा वेळी मागता आसतना प्रत्येक रितीन एका व्यक्ती खातीर मागोवंक हांव विनंती करता. पुत्तूरची जानेट म्हणली तिका कॅन्सर आसून त्या 4थ्या स्टेजीर ती आसा. एक पती आसा, ताची भलायकी तितली बरी ना. एकलो पूत आसा, आतां प्रस्तुत PUC शिकता. ताका कॅन्सर आसा म्हणून कळीत नातल्लें. आतां 4th स्टेजीर तिका कॅन्सर आसा. जेजूक आसा म्हणल्यार कितें दिसना. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी प्रत्येक रितीन तिच्या इगर्जा पासून बऱ्या भलायके पासून तिची भलायकी फाटी मेळच्या पासून जेजू लागीं प्रत्येक रितीन पातयेन आमी मागया. आनी तशेंच ज्या कोणी आमचे लागीं मागोवंक विचारला, ज्या कोणाक आमच्या मागण्याची अदीक गरज आसा, तांच्या हर एकल्याच्या गरजा पासून प्रत्येक रितीन मिसा वेळी तांचो उडासकान आमी मागया. Nowe ye gitami nawadiami amcha sumya undun taka bhakti nami asiyami amcharaya gavya nowe ye gitami nawadiami आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया कृत्या सोम्याची निसायकी विची महिमा ताची करतामका विस्मी पृथ्वी दिन बसता ताची वळवणकाय रसना वाकंतात ताची वळवणकाय गव्यानो वे ये गीतामी वाड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया गव्यानो वे ये गीतामी नावड्यामी आमच्या सोम्या वंदन ताका भक्ती नामी हसियामी आमच्या राया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें जुबलवाचें वरस अखेर जावन येता. ह्या डिसेंबराच्या 20 आनी 8 तारखेर आमच्या दियेसीजेंत जुबलेवाचे सोंपणेचे कार्यक्रम आसतले. बरवसो म्हणल्या उतरांकाल आमी सगळे वर्स नियाळ करून आयल्या आनी येदोळस आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरवात केला. देखून जेजू आज म्हजो बरवसो जावन म्हज्या जिवितांत येता. जेजू म्हजोच बरवसो. ताचे विना आमी जियोंक शकना म्हणल्या विशयांत आमी आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार नियाळ करता. हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते परे पेटोवचे खातीर आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमचें पातकां आमी सोम्या मुखार कांयच न्हय म्हणलें वळखून घेवन हे घडये आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता. मना चिंतून तणाव सरळ वायट आदरून आनी बरें सरळ हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutka, Sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Sumia kakutka, Sumia kakutka. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कश्टां दुखींनी वळवळत्याल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजोवन मेळूं आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बेश्टोंक निर्मी नाका. बागेवून जुआंव पावलो दुसरो हाच्या मजतेकाल बरवशाचे यात्रेक जावं तुका आमी मांडून घेवच्याक तूं आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंबरो फुटतालो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजाताली. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळेवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकां खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पाटो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबांद. सुने वागाड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भशेन तण खातलो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोवन येतली. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एकुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचें उतार हें.
ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वाचतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुझ्या न्यायनीत शिकवून दी. रायकुवर जावन असलेल्या ताका तुझे नितीवंतपण वांटून दी. तो त्या नितीन तुझे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुझ्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्या पर्यंत न्हंयचे तडीतावन भुमीचो कोणसो पर्यंत चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मरतेल्या गरीबांक आदार नासलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्या आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधार्यांचो तो जीव वांचयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. उद्गारा उबे राहूया. Alleluia, 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 alleluia. पळया आमचो सुमी आपली पदवी दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातयसून तुसान बरोवन म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्यो खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां, पूण पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना.
देवाचे उदर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भागी दोळे तुम्ही देखतात ते देखतेले. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भवनो आनी भयणीनो, हे वरास अखेर जावन येता आसतना, सांगता अशें जुबलेवाचें वरास आमी अखेर जाता आसतना सोम्यान आमकां दिवचो संदेश, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतेले. कितें आमी देखता वाज? जेजूस आमचो बरोवचो ह्या येवकरिस्ताद्वारे. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी 2 संगतींक साक्ष जावं पावल्या. पयली संगत सप्टेंबराच्या 7 तारखेर पापा लियोन एका भगेवंताक भुरग्याक सांत म्हूण पसारलो. कोणाक? कार्लो आकोतेसाक. ह्या 15 वर्सांच्या भुरग्याक येवकरिस्तसो सांत म्हूण नेम आपयला. दुसरें, मेयाच्या 30 आनी 1 तारखेर केरळाच्या वेलाकण्णूर हांगासर हें घडीत घडलेलें 12 वर्सां आदीं, आनी तें वर्तें आजाप म्हणून पवित्र सभेन मांडून घेवन परगट उसारलें. पदऱ्याप मीस भेटयता आसतना त्या हुंड्याचेर जेजूचें रुपणें थंयसर दिसून आयिल्लें. पूण सोय उंडो 2 म्हयने 3 म्हयने मात दवर येता. 12 वर्सां जावन आसा तें वर्तें अजाप. दुसरें जेजूचें रुपणें थंयसर आयिल्लें तें वैज्ञानीक तरान आनी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणें देवशास्त्रीक रितीन सगळी परिक्षा केल्या उपरांत एक वर्तें अजाप म्हणून पवित्र सभेन पसारलें. हें कार्लो आकोतेसाक सांत म्हूण पसारलेलें आनी वेलाकण्णूरचें क्रिस्त्राय फिरगजेन घडलेलें हें दोडीय घडिता आज आमकां जेजू आमचो बरोवचो म्हूण आमकां दाखोवन दितात. बरोवचो सांडलेल्यांक हांगासर जेजूचो बरोवचो आसा. तुमी कार्लो आकोतेसाची जी जिणी पळया, तो 15 वर्सांचो भुरगो 1991 तो जल्मलो, आमच्या मुखार जल्मलो म्हणयात. 2016 वर्सा 15 वर्सां उपरांत तो अंतरलो. चॉकलेटां खावची म्हळ्यार ताका आशा आसली, आयस्क्रीम खावची म्हळ्यार ताका बारी, मोबायलां इंटरनेट आमचे बरी तो वापरतालो. आमचें तोंड वेगळो न्ही तो. फुटबॉल खेळचें म्हळ्यार ताका व्हडलें पिशें आसलें. पूण येवकरिस्तसो मोग ताका आसलो, कित्याक ताच्या कुमगाराच्या दिसा 7 वर्सां प्रायर ताका कुमगार मेळिल्लो. पदराबान शर्मावर ताका सांगलें कुमगारा मेळटाना, आज तुज्या जिवितांत असो जेजू तो उंडो मात्र न्ही, तो व्यक्ती. तूं ताचे बरी जाताय, ताका सेवल्यार तूं ताचे बरीच जाताय. हें उतर कार्लो आकोतेसान भोव गंभीरायेन घेतलें. ताच्या पर हर एका दिसा तो मिसा येतालो, कुमगार सेवतालो, वेळा वेळा प्रमाणे तो कुमसार जातालो. दिसपडतें तेर सुतांनी मनसो आसलो आनी जायतो वेळ ताका मेळिल्ल्या वेळार सक्रामेंता बुकार बसून तो मागणें करतालो मरता पर्यंत. ताका एकल्यान विचारलें, तुका कशें ही उर्बा आयली? जेजू कित्याक तुका असो उर्बा? हांव जेजूचो इश्ट म्हणालो तूं. कशें एवांजेलिस्ट जुवांव जेजूचो इश्ट. जेजूच्या निमाण्या जेवणा वेळार वांजेलिस्ट जुवांव जेजूच्या बगलेक बसून जेजूच्या हरद्यार ताणें तकली तें केली. आपूण इतलो लागशिल्लो जेजूक, तसो लावन जेजूचो इश्ट. कुर्सामुळी आसलो जुवांव मात्र जेजूचो इश्ट. आनी जेबेदावाची आवय तिच्या 2 भुरग्यांक ह्या जुवांवक आनी जाकोबाक घेवन जेजू सरशेन आयिल्ल्या वेळार जेजून तांचे लागीं विचारलें. एकल्याक उजव्या बसीचे आनी एकल्या दाव्या बसीचे म्हणून विचारल्या वेळार आवयन जेजू कितें म्हणलो, हांवें दिल्ली काल्स तुमी पियेतात गे म्हणलो. जुवांव म्हणलो हांव पियेता म्हणलो. आनी जुवांवच्या वंजलान मात्र ही उतरां आसात, आपल्या इश्टा पासत जीव देवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. ह्या जेजू खातीर हांव जीव दिता म्हणलो जुवांव. ताच्या वंजलांत आसा. देखून निमाणें ताका 90 वर्सां जाता आसतना पातमोस म्हणल्या त्या कुद्र्यार ताका घाल्लें. तो कश्ट जातालो थंय. पूण जुवांव कितें म्हणटा, हे सगळे कश्ट म्हज्या इश्टाक जेजूक हांव समर्पिता. कार्लो आकोतेसी तशेंच म्हणलो. दुबळ्यांचो ताका मस्त मोग आसलो. भिकाऱ्यांक मागतेल्यांक पळयतना ताका बिरमो दिसताली. घरा तो आपूण हाडटालो.
कारलो कसो जिवितान कित्याक जुवांव कसो जेजूचो इश्ट हांवें म्हजी जिणी जेजू बरीत दुबळ्या सभे हांव जियेतां म्हूण कारलो कोतेस म्हण तें आसलें देखून तो लुकेमिया कॅन्सर पिड्यान कश्ट जाताना तो वळवळताना ताका कोणें विचारलें तूं कश्ट जाताय तूं वळवळताय कारलो कोतेस म्हणालो हे सगळे कश्ट हांव पापा बेनेडिक्ट 16व्याक ते दाळाचो बाप साहेब सगळ्या पवित्र सभेक हांव समर्पितां जेजू म्हजो इश्ट जेजूच्या कश्टा मुखार म्हजे कश्ट कांयच न्हय म्हजी एक आशा आसा सांव फ्रांसासिसाच्या फोंडा समकरस म्हाका निके पिजे म्हूण ताच्या आशे प्रमाणे ताका सांव फ्रांसासिसाच्या त्या आसिसीन फोंडा सरशीनूच ताका निके पिलो आनी 13 वर्सां उपरांत 2019 वर्सा ताका बागेवन म्हणून पासारतना तसो फोंड उक्तो केल्ल्या वेळार ताची कूड तशीच आसली आनी ती आतां परगट जाग्यार लोकांक पळोवंक दवरल्या कारलो आकुतीस म्हणटालो जेजूक आमचे विणें जियोंक साध्य ना तो आमचे विणें जियोंक इन्कार करता तो जेजू आमचे सवे जियेता आनी आमचे भितर तो जियेता आमचे सवे वस्ती करता देखून हो जेजून आमचो जियोसो ह्या येवकरिस्ता मुखान ह्या येवकरिस्त सर्गा वेसो राज रस्तो हो येवकरिस्त सर्गाक वेसो राज रस्त्यार फास्ट वचेत वेगीं वचेत तुका वेगीं वचो जाल्यार राज रस्त्यार वच हायवेर वच आनी येवकरिस्ता मुखान तूं जेजू लागीं देवा लागीं घडये भितर पावताय म्हूण देखूनच कारलो कोतिसुत्त म्हणटा ताच्या जेजूक एकाद्या वेळा आमकां उंडे कर्ण दिवचे एक आशा आसली जाल्यार अजाप करचे मात्र आशा आसली जाल्यार जेजूच्या काळार गलिलियान सगळ्यांनी उंड्याच्यो गिरण्यो आसताल्यो फॅक्टरीज म्हणटा आमी वा उंड्याचे आंगड्यो आसताल्यो खाया जाय तितल्यांक खाया हांव तुमकां अजाप करना ताणें कितें म्हळें हांव म्हजें मांस आनी रगत तुमकां दितां ती वेळ घडी खंयची ताका दवरूंक आयले मारूंक आयले ताका जिवशी मारूंक आयले सोम्याक उरले जाल्यार सुकारी मारते आसले आज म्हाका दवरूंक येतात एकलो म्हाका विक्रीत करता म्हूण कळिल्लें जाल्यार जेजूक तो गांव सोडून धांवतो जेजू ना जेजूक आमचो मोग आसा आनी त्या निमाण्या जेवणा वेळार तो बसलो ताच्या दोळ्या मुखार आयले ते जरबंदाचे मार ताच्या दोळ्या मुखार आयले तो कांट्याचो मुकूट ताच्या दोळ्या मुखार आयली ती कुर्साची वाट ताच्या दोळ्या मुखार आयले ते ताणें कुर्सार त्या किळ्यांचेर उमकळचें वळवळे जेजू धांवलो ना आनी ताच्या मुखार कोण बसून आसात ते एकलो ताका नेगार करचो आनी एकलो ताका विक्रीत करचो आनी जुवांवसून उरले पुरे पळापळ घेवचे येत ताच्या मग अस्कतकायाचे मनीस ताच्या दोळ्या मुखार आसात पूण जेजू आमचो मोग करता ताणें उंडो घेतलो तांकां दिलें आनी म्हणालो फाल्यां सांजेर हांव कितें करूंक येता हें सुद्दां तुमकां दिवन आसा फाल्यां सांजेर हांव कितें करूंक येता वस्तू वायन हें म्हजें रगत हांव तुमकां दिवन आसा एम्मावसाच्या वाटेर येतल्या शिसांकी तांचें सगळें जालें म्हणून बेजारायन ते वेताले कुर्सार मेळ्ळ्या जेजूक पळोवन पूण जेजू तांचे सवे रावलो कित्याक तांचो तो मोग करतालो पवित्र पुस्तकाची उतरां सांगतना तांचें काळीज पेडतालें आनी उंडो मोडटना तांणी जेजूची वळख जाली कित्याक जेजू तांचो मोग करतालो जेजू आमचोय तसोच तो मोग करता आज तुमी इतली जाणांक मिसाच्या बलिदानाक आयल्यार सबारांक येवंक आशा आसा अवकाश ना पूण तुमकां अवकाश मेळ्ळा तुमचे हर एकल्याचें काळज हें कितें येवकरिस्ता जेजूय तशेंच जेवणार बसता तुमचे हर एकल्याचे काळजाचे गाय तो पळयता तुमच्या मनांत तुमच्या काळजांत आसले बेजाराय तो पळयता तुमचो तो मोग करता आनी तो म्हणटा घेया ही म्हजी कूड हांव तुमचे सवे आसा ह्या उंड्यांत आसा हांव भियेनाकात हांव तुमचे सवे सदांच आसतलो कित्याक हांव तुमचो मोग करता देखून पापा जुआंव पौल दुसरो हो म्हणटा आमचो भाग्यवंत सांत पापा म्हणटा हर एक येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार जेजू म्हज्या आत्म्या सवे वेंग मारता वेंग मारची तुमकां कळीत आसा वैमू भुरग्यांक तुमी वेंग मारल्या तुमच्या मोगाच्यांक तुमी वेंग मारल्या जेजू तशे प्रमाणे आमचो वेंग मारता येवकरिस्त म्हळ्यार कितें हांवें आनी जेजूची वेंग तितलो आमचो तो मोग करता आमचो आतांचो बिस्पो पिटर पॉल साल्डाना तुमच्याच गांवचो केरेंचो हांगासर तो फिरगजांक इगर्ज उक्तावणां गेल्ल्या वेळार आशिर्वचनां गेल्ल्या वेळार ताच्या शर्मावंत हो सोलय दखलो दिल्लो तुमी आयकला आशेत तो म्हणटा पापा आमचो गवळी बापू इगर्जेक 2 तरांची मनशां येतात खंय 2 तरांचे व्यक्ती इगर्जेक येतात 2 तरांचो लोक इगर्जेक येता पयलो लोक सांतेक आयिल्ले बरें येता सांतेक येवन तांणी पळोवचें दुसऱ्यांक पदराप कसो आसा तीं कशीं आसात हीं कशीं आसात नेसान कशें आसा हांकां तेंच
सांतेंत कितें घडटा कितें म्हाका फायद्याचें हांव विंचतां वेतां म्हाका तातूंत कांय फरक ना आ सांत नातल्यार आनी एका सांत आसा ती सांतेक येवची आयताराची सांत म्हणचें ताका मिसाक न्ही एक सांतेक येवचो लोक आसा आनी दुसऱ्या वर्गाचो लोक आसा सोम्या मुखार सरपटचो लोक तो इगर्जेक रिकतानंत कशें त्या पुब्लिकानान मागणें केलें सोम्या म्हज्या पातक्याची काकुळट कर कित्याक म्हळ्यार तो देवळांत रिकता सोम्याच्या त्या अजरेन तो रिकता आसतना ताका सोंसूंक जायना आपलें उणेंपण असकत काय सोम्या म्हजी पातक्याची काकुळट कर देवळाच्या भायल्यान तो बसून आसलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आनी असलो मनीस इगर्जेंत व्यक्ती बसतना पाद्र्या म्हणटना ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी कितें जाप दितात सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली वेलाकाण्णुरांतलें घडीत हेंच थंय गेल्यार हांव गेल्लो पोरू आमी कोंकणी मीस भेटयतना आमकां दिलो अर्दो घंटो 12 ते 12:30 आनी इतलो तांबळाचो लोक इतलो मळ्याळी लोक येवंगा हांगा सक्रामेंत येवन सरपडता मिसा वेळार सरपडता सोसूंक जायना सोम्या म्हाका सरपडता मागणें करता सरपडता मागणें करता मळयाळी मीस जाता आसतना कोंकणी लोक तांबळाचो लोक येता सोम्या मुखार सरपडता मीस जातात आसा आमकां कांय फरक बगना सोम्या मुखार सरपडता आनी तांबळांचें मीस जाता आसतना मळयाळी लोक कोंकणी लोक आनी हेर वर्गाचो लोक येता सोम्या मुखार सरपडता कित्याक हेंकां सरपडचें कित्याक म्हळ्यार त्या उंड्यान जिस्सो जेजू तो म्हज्या जिवितांत ती दिसता देखून पापा फ्रांसिसान म्हणलें तुज्या दुस्मानांतय तुज्या भावांतय तुज्या भयणींतय तुका जेजू दिसना जाल्यार ह्या उंड्यान तुका कसो जेजू दिसतलो तुज्या भावंडांतय तुका जेजू दिसना जाल्यार ह्या वायनान तुका कसो जेजू दिसतलो हांगा असो फरक उंड्यांत आमकां जेजू दिसत तुज्या जिवितांत तुज्या भाव भयणींतय तुका दिसता गे देखून जेजून म्हळें हें म्हजें मांस हांव तुमकां दितां हें म्हजें रगत हांव तुमकां दितां म्हणल्या वेळार जुदेव म्हणाले हें कितें आमी म्हण जाती वे तुजें मांस आनी रगत खावचें ते सोडून गेले जेजूक पूण जेजून आपोस्तालांक विचारलें तुमी म्हजें मांस आनी रगत खावंक तयार आसात तुमी म्हाका सोडून येतात पेद्रो म्हणालो सोम्या आमी खंयसर वचूं तुज्या लागीं आसात उतरां सासणेक जिविताची पेद्रो की समजवना जेजू कितें कशें मांस दिता कशें रगत दिता म्हण जेजू समजवना ताणें म्हळें मात आनी ताका कळ्ळें कितें जालां जेजू ताचे पांय धुवंक येता आसतना पेद्रो कळ्ळें जेजू म्हणटा पेद्रो म्हणटा सोम्याक तुवेंय म्हजे पांय धुवचे ना हांव सोडना तूं म्हाका सोडनाय जाल्यार तूंय दुसऱ्यांचे पांय धुवसनाय हांवें दुजेत तुका आनी पेद्रूक हांगा कळ्ळें देखून पेद्रूक समजल्लें जेजून सांगचें मांस म्हज्या भावांचें आनी भयणीचें देखून म्हज्या भावां आनी भयणींतय म्हज्या भावांच्या आनी भयणीच्या मांसा आनी रक्तांतय जेजू आसा गाली उंड्यान मात्र न्ही देखून तुज्या दुस्मानांतय जेजू आसा कोणाक मांस आनी रगत आसा कुडींत तांच्या सर्वांतय जेजू आसा तुजे बगलेन बसलेल्या भावा आनी भयणींतय जेजू आसा थंय हांवें जेजूक पळयचें त्या दाळा मात्र हें करिस्त म्हाका एक बरवसो जावन लाभता देखून मोगाळ भाव भयणीनो आज हांगासर आमी हो वेळ करशिला तुमी वेळ दिला त्याग केला सॅक्रिफीस केला आनी जेजूक आज ह्या उंड्यांत ह्या वायनांत आमी पळयता हो मोडून दिल्लो उंडो आमकां दिवन म्हणटा घे हे म्हजें मांस तुजे खातीर हांव जियेल्लो संवसारांत तुजो हांव मोग करून आसा कार्लो आकोतिसान सांगलेलें बरी आज तुजो हांव मोग करून आसा घे वो वायन हे म्हजें रगत तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत वळचें रगत कशें म्हजें रगत तुमचे खातीर हांवें वारयलें कित्याक हांव तुजो मोग करून आसा आज तुजी जिणी तुजें मांस तुजें रगत हेरां खातीर भेटयलेलें जावं देखून हें मीस जावन आमी घरा येता आसतना हें देवाचें उतर आमी घेवया भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले सांगाता आमी म्हणया भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले आमेन. उंड्यासर इंगे आमची काळजा कत्रेकता ती तुका ये बाप्पा सर्गीच्या मोगाच्या तुझ्या मेजा भोवती आमी सलसल्या आमच्यो ल्हान
लंकानिको आम्ही हाडून आयल्या तुझे लागीं एक जाव आम्ही भोव आशेता ये बापा सर्गींच्या हुंड्या सर्गिंगे आमची काळजां अत्रेकता ती तुका ये बापा सर्गींच्या मोगाच्या. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या न्याक्या पवित्र विचारा बाबा सरस्वती देव म्हणून घेऊ. दयाळ बापा, घालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच फावणें जाल्यार हे भेटवणे वरें प्रसन्न जावन आमच्या सरगरजांनी काकुळतेन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर काळे आनी सारताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्यास सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचें पासूद आनी समेस्त मनशां पासूद तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परात आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोडले बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदर मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. ह्या वेदी भोंवतणी समज जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मोरये देवाच्या माये संगती, भाग्यवंत जुजे तिसो निस्कळपती, भाग्यवंत धर्मदत्ता, भाग्यवंत जुआंव पाल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. राजवरकी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्रच्या बावडताचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवण चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूंतल्यान म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुज्या येण्या ये वेगिया बेडारा काळजान करता स्वागत. काळजान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुज्या येण्या ये वेगिया बेडारा काळजान करता स्वागत. बुंडो सोम्या तूं सासणी जिविताचो जावन रचना देव सर्गींचो मोग केलोय आमा थक्यांचो घेवन रोखकार किरकोळ मनशांचो. काळजान म्हज्या येसू मिया रक्तान तुज्या येण्या ये वेगिया बेडारा काळजान करता स्वागत. विचित विशाल तूं सागर कुरपेचो तूं सोम्या आदार सर्वांचो. धन्यान जेजू तूं आमचो बरवसो सदांचा तूं संतोष आमचो. काळजान म्हज्या रक्तान तुज्या येण्या ये वेगिया बेडारा काळजान करता स्वागत. प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मी पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जानवायेन मोल करूंक आनी सर्गींच्या देन्यांक लबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडोका
सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां दैवीक काकूळ आमकां उगडली चढवणेची महिमा शिकयली कुर्साचो गूर जिविता इंडाक तुझ्या दिली व्हड मेलफां मागी वोजुवा पाव दुसऱ्या वंदिता सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गोळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां प्रार्थुया सर्गीच्या बापा भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्तोचो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मरियेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तांव दिल्ल्या बक्षांनी ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाचें मंदिर जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे दयकन बसया आमकां सर मेळिल्ल्या उपकारा पासून एक घडी बरें आमी अर्गां दिवया आमकां आनी आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां साबार जाणांनी तांचे अर्गां उले हांगासर बरपेन अशीं बरोवन धाडिल्ले आसात खातीची खरोच उणें जाल्ल्या पासून एक भक्तीक अर्गां दिता पिड्या नासतना ह्या वर्सा बरी कृशी करूंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दितात पूण शेताक येवंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दितात एका कुटुंबांत वायट स्पिरिताचो प्रभाव उणें जावन पवित्रत्म्याचो उजवाड त्या कुटुंबांत दिसून आयिल्ल्या पासून अर्गां दितात आवय बापायचो जाग्याच्या वांट्याची कोर्ट केस इत्यार्थ जावन जागो फावो जाल्ल्या पासून कुटुंबाची अर्गां दितात दुखयल्ल्या बक्षूंक कृपा मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता एका कुटुंबांत सर जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात एकल्याक कामांत तृप्ती समाधान फावो जाल्ल्या पासून अर्गां दितात एकल्याची भायर पडिल्ली गाय फाटी परत मेळिल्ल्या पासून अर्गां दिता एकल्याक स्कुटर तावन पडिल्लो पूण तरी कितेंच गाय जायनासतना त्या अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या पासून एक भक्तीक अर्गां दिता एकल्या पिडेसाचे पापसाचे समस्ये आसले त्या समस्येंतावन संपूर्ण सुटका मेळिल्ल्या पासून बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासून एक भक्तीक अर्गां दिता आनी तशेंच आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण सोम्यान भाग्यवंत जो हांव पावल दुसऱ्या मुखांत केला ते सर्व आमच्या मती उडासा कडया हे कडी बरमावनपणी ताका आमी अर्गां दिवया आमकांय बरी भलायकी दिल्या मतीचें समाधान दिलां कुटुंबाक संतोश दिला आमच्या कुटुंबांतल्या भावा भयणीक भुरग्यांक युवा जनांक वावर करूंक शिकोवंक बरो फुडार आपणावंक बऱ्यो जिणे संगातीन आपणावंक ताणें फावो केला फाटल्या दिसांनी सबार कार्य आमच्या कुटुंबांनी जाल्यार जावंक पुरो आनी सगळें जेजूच्याच बेसांवांनी ताणें जालां भाग्यवंत जो पावलाच्या मजतीन तें सगळें जालां ह्या पासून सर्वा पासून आमी अर्गां दिवया आयच्या दिसा हांगासर आमकां जायती राटावळ आसली आमच्या बाचपे फिरगजीन फाल्यां फेस्ताचे संभ्रम आज बेजपासचें आचरण तरीकी थोडो वेळ त्याग सॅक्रिफीस करून हांगासर येवन नवें करूंक भक्तां जो पावल दुसऱ्या मुखांत जेजून आमकां बेसांवांनी ताणें भरलां जेजूक आराधन करचें भाग ताणें आमकां फावो केला आनी त्याच जेजूक एवकारिस्तांत
आमच्या काळजांत स्वीकार करचे वर्ते भाग जेजून आयच्या दिसा फावो केला. ह्या सर्वा पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, वाकणता तुका सोम्या जेजू, वंदिता तुका सोम्या जेजू, वर्णिता तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उबे रावया, प्रार्थुया. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बऱ्यापणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती, ताची गुणगरजी सकत आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवंतपणान वाडोवन क्रिस्ता साक्षांत जियोनच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या, हे भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या, देवान तुका विसलो क्रिस्ताच्या मोगान भरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलो. मोग, सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मागडो राखयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणे जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी भाग्यवंतचिणी आमच्या जिविता प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायल्ल्या जेजूतय आमचे दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेंत तेकन बसया. सभार आमच्यो गरजो आमी घेवन आयल्या. सभार भाव भयणी ताच्यो गरजो ते हांगासर बरपेशीं दान दिल्ले आसात. ती वाचूं सांगतासतना असल्याच रितीचे आमची ते गरजो आसा तर ह्या ते बराबर आमचे सर गरजो ते आमचे कश्ट, आमचे पिडा शिडा, आमच्या भावा भयणीची सर गरजो भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्या मुखांतर देवाक आमी भेटोवन दिवया. पुताचे दुबायतावन मेंगलोराक येवचे पयन बऱ्या रितीन जावच्याक कुटुंबादारान मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एका चलयाक बरी सैरीक मेळ्ळो. एका चलयाक बेगीनच ताच्या कामांत इन्क्रिमेंट मेळ्ळो. एका चलयाक बऱ्या कंपनींत काम मेळ्ळो. चलयाक नर्सिंगांत बरें करून शिकोवंक आसाक येवंक बरें फलितांश आपणावंक एकल्या काम केल्लो सांबाळ बेगीनच मेळच्याक अरुण जयल पिंटोक बरी भलायकी मेळोवंक आनी तशेंच रागुनो जावंक. एका चलयाक जनवरींत CMA 2 पार्ट एग्जामांत बरें फलितांश फावो जावंक. एकल्याच्या कुडींतले सर्व जॉयंट पेन गूण जावंक. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एकल्याच्या पांयाची गांठी गूण जावंक. आंगार एलर्जी आसली आनी कोरोज आसली ते संपूर्ण गूण जावंक. एका ल्हान भुरग्याच्या मेंदवांतले शिरेचे समस्ये ते संपूर्ण निवारचे पासत. दोळ्यांचें ऑपरेशन जावन बरी दिश्ट एका भयणीक फावो जावंक. एकल्या बरें काम मेळोवंक, बरी भलायकी मेळोवंक, इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक. एकल्याच्या पोटांत आसले ते गेड्डे संपूर्ण रितीन गूण जावंक. काजराची प्रायज जाल्ल्या चलयेक काजर जावंक आनी तशेंच रागुनो जावंक. अमेलिया डिसोजाक बरी भलायकी मेळोवंक, बिजनेस बऱ्या रितीन चलोवंक. एकल्याचें बाळतेर बऱ्या रितीन जावंक. एका भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक आनी तशेंच बरें फलितांश मेळोवंक. एकल्याचें फ्लॅट बऱ्या मोला विकून वचोवंक.
ह्या सर्व आमच्या भाऊ भयणीच्यो गरजो भाग्यवन जो आम पावल दुसऱ्याच्या पांयांत आमी भेटून दिवया. आमच्या गरजा पासत आमी मागया. साबार जाणांनी हांगासर तांकां येवंक असाध्य जाल्ल्यांनी आमचे पासत मागा म्हणून तुमचे लागीं आमचे लागीं हर एकल्या लागीं मागोवंक विचारलें आसा. तांचो एक घडीभर आमी उडास काडया. आमकां एकामेकांक कुमो केल्ली साबार जाणां आसात. आमच्या गरजांत पावली साबार जाणां आसात. दुबळ्या धाकट्यांतय पिडेस्तांतय गरजेन पावच्या हर एकल्यांच्या गरजां पासत आमी मागया. आमच्या सैऱ्यां भितर कुटुंबांत कोणी अस्वस्थ आसल्यार पिडेस्त आसल्यार तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें बरें जानेटाक ताची कॅन्सर पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्याक 4th स्टेजीर आसलें. ती पिडा संपूर्ण रितीन गूण जावच्या बरी भलायकी तिका मेळच्या. जेजूक आसाद म्हणलें कितेंच ना. जेजूक सरसंगती साद कित्याक गब्रियल बडव्यान त्या मोरया सांगलें देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. देवाक सरसंगती साध्य फातयेतेल्याक सरसंगती साध्य. जेरेमिया प्रवाद्यान सांगलेलें तें देवाचें उतार. म्हाका बरो कर सुमयानी बरो जातलो. म्हाका थारान दी सुमयानी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. तेंचो उतार परत आमी उक्त्यान हांगासर उसारया. म्हाका बरें कर, म्हाका बरें कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें थारान कर आनी म्हाका थारान मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता. आमच्या भाव भयणीच्यो गरजो तांची पिडा शिडा ह्या घडये बागेवन जो हांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां तळें आमी भेटून दिवया. तांचे पासत मजत करूंक विनाती करच्याक आमी ताच्या लागीं मागया. आमच्या भावा भयणी बरें कर. सांगा आमच्या भावा भयणी बरें कर आनी तांकां बरेंपण लाभतलें. तांचे थारान कर आनी तांकां थारान लाभतलें कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. आमच्या भावा भयणीक बरें कर आनी तांकां बरें जातलें. तांचे थारान कर आनी तांकां थारान मेळटलें कित्याक आमी तुजी स्तुती करता. उबे रावया. तूं आमकां पाव येवकारिस्तसो आमकां कोरो मोक्ष कय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शिकी एक दीस मोरये माय आनी सर सांता भक्ता संगी सर्गीच्या रासा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकानूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मगज आनी आमकां तळणेन पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बरुल्ले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. मरी देवाचे माये आम बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नवे आमचो आदार आनी रसला सर्गाणी संसार सर्वेस पावर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सतरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भाग्यवंत जुआंव पावल दुसऱ्यान आपले भाग्यवंत जिनिये मुखांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुजे परजेन बगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अणवारांतलें आमकां निबार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची तकली आमी बघावया. बागेवून जुवांव पौल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी तुका मान करता. ताचे महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद देव. बागेवून जुवांव पौल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटूं. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन सांतेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरान शासनीक संतोष बागोवंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सवे आसो. आयच्या दिसा हांगासर येवन ह्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत आनी नोवेनांत भागीदार जाल्ल्या सर्वांचो तुमचो उपकार बावडटा. आज थोडींच जाणां आसात. थोडींच जाणां जाल्यार आमी संतोश पावता. थोड्यांक इल्लेशी इडल्यो उकडोवंक आसात. आज फेस्ताक बेसपाक इल्लेशी तयारी करूंक तें गरजेचें. फेस्त म्हणटा आसतना तें गरजेचें. पूण जाल्यार तुमी कांय भोवशा इडल्यो आज वेगळी उकडल्यात आसतल्यो. कितें आसो थोडो वेळ सोम्या खातीर त्याग करून तुमी हांगासर आसात. तुमच्या गरजा खातीर भाव भयणीच्या गरजा खातीर एकामेका खातीर तुमी मागलां. तुमचो सोमेस्तांचो आमी उपकार बावडटा. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन सोलनवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादीक बाप प्रकाश लोबो कापुचीन फ्राते बिजेंत थंयसर तांचे मिसांव काम करून आसात. दियेसीजींत तिसऱ्या वर्देची प्रत्येक रितीन तांचे मिसांव ते काम करून आसात. फाटल्या 12 वर्सां तावन आमी एकामेका वळखता. म्हजे मोगाचे इश्ट ते आयचे दीस हांगासर येवन सगळें आयच्या दिसाचे हे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या पासून आराधन सोलांवर आमचे पासून मागिल्ल्या पासून हांव प्रत्येक रितीन तुमचे समेस्त तर्फेन म्हजे तर्फेन हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या मिसावाक सर बरें मागता. आयच्या दिसा मुर्दोम आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगता. आयच्या प्रधान ह्या जागातावन मानाची वाती तुमी स्विकार करच्यो. सिसिलिया लोबो सांजू आवाडो, फ्लोरीन डिसोजा जेजूच्या काळजा वाडो, डेल्फिन सिक्वेरा वेलंकाने वाडो आनी तशेंच फेस्त मीस दिल्ले आसात. क्लारा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो, निकिता पिंटो पेर्मोदे, फ्रांसीस पिंटो देरे बायल. मनाची वाती स्विकार केल्ल्या देव बरें करूं. वितरण केल्ल्या मनादीक बाप प्रकाश तुमकांय देव बरें करूं. आतां आमी सेमक्वेच्या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागच्याक उबे रावया. मुगळ भाव बेरिनो आत्मेताच्या काळार आमी आसा. थोड्याच दिसांनी जेजूच्या जल्माची परब आमी संभ्रमता. आनी ह्या जेजूच्या जल्मा वेळार 20 दिवे पेटोवन ह्या नेकेत्रांक घालून आमी गर्दनाचो गोठो करून आमी तो उक्त्यान संतोश पासारता. देखून क्रिसमस फेस्ता वेळार तुमकां गरज आसची नेकेत्रां. थोडीं नेकेत्रां आमी हांगासर विकरापाक दवरल्यांत. थंयसर स्टॉलांत आसात. भोव आकर्शीत नेकेत्रां आसात. तुमकां जाय जाल्यार ती तुमी घेवची. आज पयशे हाडून ना जाल्यार वटना. फुडल्या दिसांनी घेवयेत. आज घेवन तुमी सिस्टरी कडेन सांगले जाल्यार फुडल्या दिसांनी पयशे तुमी फावीत करयेत. थोडींच नेकेत्रां आसात.
अपुरबायचें कितें आसा तुमकां खंयची जाय ती तुमी ती घेवं येता. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया. प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगाळ बापा, आयचो सोबीत सुंदर दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासत आयच्या दिसा हांगासर येवन तुज्या साकरा बागेवन तुजो आंपाल दुसऱ्या मुखांत्र फावो केल्ल्या सर्व कृपेदेन्या पासत सर बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता हांव दिन वाचता. आयच्या दिसा ह्या पवित्र येवकारिस्ता वेळी आनी तशेंच आराधना वेळी तुका तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्यान आराधन करून गरजेची बेसावां आमकां जोडूंक तुवें आमकां फावो केलाय. तुजो दैवीक सांगात तुवें आमकां दिलाय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता. येवकारिस्ता वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमकां दिवन आमच्या आत्मीक पोशणाक उपकार ते खाण जेवण तुवें आमकां उदाकसून दिलाय. आनी आतां आमच्या कुडीच्या पोशणाक उपकार ते खाण जेवण थंयतूच आमकां उदाकसून दिताय. आनी हें वर्तें देणें तूं आमकां फावो करताय. आयच्या दिसा हें खाण जेवण तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिन वाचता अर्गां दिता. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तें सेवल्या मुखांत्र आमच्या कुडीच्या पोशणाक उपकार ते खाण जेवण आमच्या कुडीक गरजेची घटाय भलायकी मोतीचें समाधान आनी दिसपडतें आमच्या सेवे वावरांत तृप्ती आनी दोदोसकाय तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आनी तशें आमी सेवच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं अपुर्बा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं अपुर्बा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. श्रेष्ठ गवळी पवित्र बेसो क्रिस्ताक उगडो कोलो दिल्लो येवकारिस्ताचो मोक्षी कयलो भक्तूं बागेवन मोरयेसो. श्रेष्ठ गवळी पवित्र बेसो क्रिस्ताक उगडो कोलो दिल्लो येवकारिस्ताचो मोक्षी कयलो भक्तूं बागेवन मोरयेसो. बागेवन जुवा पाव दुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं अपुर्बा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं अपुर्बा येसो कुटुंबाक तूं बदर आसरो सर्वांक सन्मान वाल्लो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशिर्वाद देवा आमकां. भाग्यवान जो आमपाव दुसऱ्या भाग्यवान कसाचे कुरवे आमच्या दुस्मनांतली पवित्र